जेन्ना हे टॅरिफ जे वाडयता तेन्ना आमचे एक ऑब्जेक्शन आसताच. तुम्ही दिले फायनली आम्ही एक पावटी गेल्ले. या फावटी दिले तुम्ही हे पावटी दिवक ना गेल ते पावटी जेन्ना टॅरिफ वाडटा तेन्ना आमी गेल्ले. लास्ट टायम आमी एक पावटी गेल्ले जेन्ना आमी वचोन आमी डायरेक्टली आमी कळयलें की टॅरिफ वाडोवप ना. आता टॅरिफ कित्याक वाडोवप ना तुम्ही देखून बारीक पळया. सी तुमचेरूय हो बर्डन तुमचेरूय येता. हो बर्डन हाली लोकांचेरूय येना. बर्डन हो तुमचेरूय येता. जेन्ना हो बर्डन सगळ्यांकूच लागता तेन्ना जे टॅरिफ जो आयज वाडयला तूं म्हाका दाखय हो टॅरिफ तेणें वाडयता कॉमर्शियल हेका तुमी आतां डायरेक्टली डोमेस्टीक. डावट हांव विचारता एक मिडिया पयलें सांगपाक जाय म्हणटा तो पयलें तुमी लिगल वो इलिगल पार्टी ती सांग म्हाका. ना तूं आतां ना कित्याक तूं जाणा हांव दुसरें पयलें तूं सांग इनलिगल म्हणजे कितें. आतां हांव नको तुमी सांग जाय. अरे ही पार्टी आमची शरद पवाराची पार्टी. आमचो सिंबल फाटल्यान दिसती पडटा चयला पयला तुवें इनलिगल कित्याचेर म्हणलें तुवें. आतां हांव सांगता हय सांग. फाटल्या दिसांनी आनी एक एनसीपी अरे बाबा आयक तूं ते पार्टीक लागून लेट मी फिनिश न्हू. तुमचो सिम्बॉल पयलींच आसलो ना तेंच्या कडेन. एक उलय. लेट मी फिनिश न्हू. आमी तांकां क्लियर कट विचारलें एनसीपी आसा हिंगा एनसीपी ऑलरेडी इज द फिलीप एज अ प्रेसिडेंट आसा म्हणून असले न्हू तुमी दोगूय. तेणीन सांगलें ती पार्टी कोण कितें करता पळय ती इलिगल. आमची जी एनसीपी गोंयान आसा इट इज अंडर द लिडरशीप ऑफ अजित पवार. हांवें ताका विचारलें तेन्ना शरद पवार बा आहा म्हणून. तेणेन सांगलें आनी अवल्यान तेणेन इलेक्शन कमिशनाक सांगलां तुमचेर एक्शन घेवचें म्हणून. सो वॉट इज युअर से जालें. आतां तूं म्हाका सांगशी जे तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेयला ते कोण. आमी घेवंक ना. तुमी प्रेस कॉन्फरन्स हाले तुमकां हे आमचेर एक्शन घेवची म्हूण सांगलां ते कोण ते म्हाका मातशें सांगशी. एनसीपीचे कोण ते एनसीपी गोंयचे वो महाराष्ट्राचे. हा ते मनीस गोंयचे वो महाराष्ट्राचे. पार्टी महाराष्ट्राची. एक मिनिट आय हॅव अ रायट तुमची टू पार्टी महाराष्ट्राची न्हू. माझे आयक राव रे हांव सांग ते मनीस खुंयचे आतां तूं अवकता तेंका. हांव सांगता ना ना तूं अवकता. तुवें म्हाका जेन्ना विचारलें पळय तो पवार फॅमिलींतलो अजित पवार ग्रुपाचे तेंची पार्टी तुजी शरद पवाराची पार्टी. जाण मरे तूं आयक तुवें दाखयला पळय दिसती जाण मरे पडटा त्यांचा अजित पवार दिसती पडटा. हय. सो आतां तुमी सांगा खंयचो पवार तुज्या बरोबर आहा, अरे खंयचो पवार माझ्या तेच्या बरोबर. बराबर शरद पवार आयक ही ओरिजिनली पार्टयेचो म्हणटा तो रायट म्हणटा तो अंडर शरद पवार अंडर शेल्टर ऑफ शरद पवार. आता सुप्रिया सुलेजी शी इज हँडलिंग द पार्टी बट एनीबडी कोणाच्यान हे म्हणून जायना म्हजी नॅशनलिस्ट पार्टी शरद पवार साहेबाची पार्टी हेका इनलिगल पार्टी म्हणपाक जायना. तूं म्हाका आयज दाखय खंयची कोण सांगता तो इनलिगल पार्टी म्हणून. ते काल पयर येयल्ले पळय ते महाराष्ट्राचे. अरे तुमी तेका विचार ते कोण ते कोण. आतां हांव तुका ते मनीस ते हांव जाण रे मनीस तुमचो पयलींचो सिम्बॉल एक म्हाका पयलींचो पयलींचो सिम्बॉल सिम्बॉल आयक तेंकां तो रायचे कडच्यान मेवला गव्हर्मेंटा कडच्यान हितून मेवला जाल्यार इलेक्शन कमिशनर कडच्यान मेवला जाल्यार ओके. पण आमच्या पार्टीक हें दिला अधिकारी दिला होय 100%. मागीर तेंकां आतां तुमी 100%. बरें एक पयर प्रेस कॉन्फरन्स जाली तुमी आयकोंक ना ती पळोवंकूय ना ती. गरज पडून ना कांजील त्याची आयकोपाक बिकॉज आय डोंट ट्रस्ट देम. लिसन आय डोंट ट्रस्ट देम. आय डोंट नो देम. अरे एलिगेशन करपाक ह्या खंयच्या रायटाचेर तो एलिगेशन आमच्या पार्टीचेर सो ताका विचार मरे तूं. हय विचारतलो मरे. आतां तुमच्या मरे मिडिया मदर हेजेर विचारता मरे हांव तुमचे हेजेर विचारता मरे. हो जो जे ह्या पार्टीचे येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेता महाराष्ट्राचे घेची पयलो म्हणटा तो कायदो रायट म्हणटा तो कोणाकूय येवन कितेंय करपाक पार्टी आपली उबी करपाक पार्टी आपली हाडपाक कोणाकाय बंदी ना. प्रश्न कोणाक आमच्यान स्टॉप करूंक जायना. जर कोण कोत्ता जाल्यार एकाय आमी स्टॉप करना. लेट देम गो हेड. दे हॅव अ फूल रायट. बट दुसरे पार्टीयेक बोट दाखोवपाचे आनी इनलिगल म्हणपाचे तांकां कसलोच अधिकारी ना. हो हांव तांकां हें उदाहरण हांव तांकां दिता. आमच्या ह्या पार्टीचे शरद पवार साहेबाची ही पार्टी ही कोणूय तरी तो बोट दाखयता आनी इनलिगल म्हणटा
जाल्यार ताका कसलोय अधिकारी ना. तेणी ते दिसा ना, ना, आहे. तेणी डायरेक्ट सांगला की एनसीपी हा म्हणटा म्हणले एनसीपी दोन्ही आहे. अंडर अजित पवार इन गोवा. अरे अजित पवाराक कमिटी मेव येयलो ना जावं. आतां तेजी ऑब्झर्वर पार्टी मेव धाडटाले येयली जाल्यार न्हू. ना ना अविनाश सांग म्हाका. कितें सांग म्हाका कितें सांग तुका न्हू म्हाका कितें तो आलो सांग प्रेसार एक मिनिट प्रेसा आसलो हांवें पयलेंच सांगलां आयज जोरी तर हे पार्टी हे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी म्हणटा हे घडयाळ म्हणटा ते न्हू आज जोरी तर येवन जोरी तर आपणाचे हें करता तेका कितेंय करपाचो अधिकारी हो फोन कोणाच्यानी करूंक ना. तुम्ही पळयतात GNH.